मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देव सदांच आमच्या सांगाता आसा, खास करून आमच्या जिविताचे वादोळान. आनी वेळार हे शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू आपल्या शिश्यां सांगाती आसा आनी जेन्ना ते वादोळाक सांपडटा ते जेजूक उलो मारता तांकां वाटाय म्हणून. आनी जेजू तांकां शिटकायता की तुमचो विश्वास, तुमचो भावार्थ थीर आसूंक जाय आसलो, पूण कित्याक असो आल्लोलो आसा. आमचे जिवितान खुबशे फावटी त्रास, कोश, पिडापीट येता आनी त्या वेळार आमी दुबावता. खऱ्यांनीच जेजू आसा, खऱ्यांनीच देव आसा म्हजे सांगाता, खऱ्यांनीच तो म्हाका राखता. पूण आयचे ह्या शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता तो सदांच आसा. ताचे आसने आमी भोगूंक आनी फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागोंक जाय. ताचे वरवींच आमकां शक्ती आनी घोटाय मेळटली. जे परी आमकां पयले वाचपान आमोस प्रवादी इज्रायल पोरजेक उगडास करता, इजिप्तांतली तुमकां भायर काडून ह्या देवान तुमकां राखलोली आसा. पूण आतां तुमी तुमचें वायट जिवीत जियेता आनी वायट जिविता लागून तुमी देवा कडसून पयस गेलोली आसा. परत तुमी देवा कडेन येवंक जाय. पूण हें कशें जातलें तांकां जेन्ना ती खऱ्यांनीच ओळखून घेतली कशे भाशेन हो जिवो देव आमच्या सांगाता आसलो, आमकां राखतालो, आमकां जें कितें जाय आसलें गरजेचें तें आमकां तो दितालो. हें जेन्ना आमी वळखता आमच्या जिवितान तेन्नाच आमी ताका अदीक अदीक रिगून रावंक पावता. रीच करपा आमकां मिसांत मागुया.